आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्या पयर फाटीं गेल्ले विकाक आमी CM रेजिडेंसान सगळीं एकठांय जावन गेल्लीं. आमी आगोंदेचो लोक आनी आमी हिंगाचे लोकल रेजिडंट्स जाल्यार आमी हिंगा रावपा लागल्यार हो लोक आमचो हिंगा रावपा लागल्यार भरपूर वर्सां जालीं. कितलींशीं जनरेशन जावन गेलीं आमी हिंगा रावतात. पयर आमी CMा मेळपाक गेल्लीं. आमी आमची एक आमचें रिक्वेस्ट आमी CMा केलो की आमी हो आमचो आगोंदेचो लोक रावता, कमुलदादी जाग्यान रावता. आमकां परत परत आमचे नोटीस येता, आमकां डेमोलिशन ऑर्डर काडटा, त्यो चॅलेंज करपा पडटा कोर्टांनी. आनी अशी हो कंटिन्युअस प्रोसेस जायत आसा. कितलींशीं वर्सां जालीं कोर्टांनीच भोंवता आमचो लोक सगलो. मामलेदारान केस चलता, कलेक्टरान चलता, काणकोण सिवील कोर्टान केस चलता, आमचे सिवील सुट्स चलता. तशें मागीर फाटल्या दिसांक आमकां 78 लोकांक समजी डेमोलिशन ऑर्डर येयली. तर तितूंतली ह्यो डेमोलिशन ऑर्डर आमी हायकोर्टान चॅलेंज केल्यो. हायकोर्टाक मेयाक आमी त्यो चॅलेंज केल्ल्यो. तेजे मागीर तेजो निकाल आतां गेल्ले एक 15 दिसां पयलीं येयला आनी त्यो अपील आमच्यो अलाव जावन आतां त्यो मॅटर्स त्यो रिमांड केला टू द एडमिनिस्ट्रेटर. पूण आतां परत पासून जाता तें हें की तेच जातलें. आमकां म्हणटलें तुमी तुमचो रिप्लाय दिया म्हणटलें आनी कितें म्हणटलें आनी परत थिंगाच येवन तेजेरूच उत्तलें की परत डेमोलिशन येतलें. सो हे एक कॉन्स्टंट थ्रेट आमच्या लोकांक आहा की केन्ना आमची घोरां मोडटलीं, केन्ना आमकां भायर घालतलीं घरांतलीं. ही एक भिरांत आमच्या लोकांक लागलेली आहा. आतां एक आमकां हें मेळ्ळें, आश्वासन मेळ्ळें CMान जेन्ना म्हणलें ही लोकांगेली कम्युनिदाद हेजेर जाग्याचेर जी रावता त्या लोकांची घरां रेगुलरायज करपाक एक हें आमकां आवाज जो जालो, त्याच आवाजाचेर आमी सगळे लोक एकठांय जावन त्या दिसा थिंगा पावलीं. तेज मागीर जायतीं हें जालें, लोकांनी कमेंट घायले, कितें म्हणलें की लोक मायग्रंट्सांक हें करचें, हें रेगुलरायज करून दिवचें म्हूण CM फुडें सरलो म्हूण. हें आमी एकूच हें सांगपा सोदता, आमची एक मॅसेज आमी धाडपा सोदता. हो आमचो लोक जो आहा एकठांय जाला तो मायग्रंट्स कोण ना हिंगा. आमी सगळीं ह्याच गांवचो, आमी ह्याच गांवां जाल्लीं आनी जालें तेन्नाच्यान आमी ह्या सगळे लोकां चोयता. हिंगा मायग्रंट्स कोण ना म्हूण हिंगा नांव चेंज करून कोण ना. कोण लामाणी आहली तेमी नांव चेंज केलाय आनी ती आतां हिंगा रावन आपूण हिंगाचे रेजिडेंट्स म्हणटा असलोय लोक कोण ना हिंगा. आमी सगळीं आतां हांव म्हजी व्हडली ही मनशां आहाय तीय बी तुमकां सांगतलीं. हें आमची फक्त एक अपील आमी करता गव्हर्मेंटाक की आमचीं घरां रेगुलरायज जावन दिवची आनी जी भिरांत आमचेर येयल्ली आहा की आयज ना फाल्यां आमची घरां मोडटलीं आनी आमकां घरांतल्यान भायर सरपा पडटलें, ही भिरांत आमचे वयर काडची आनी आमची घरां रेगुलरायज करून दिवची. हेका लागून आमी फक्त हें गव्हर्मेंटा मुखार एक हें दिवपाक आमी मुखार सरल्या. तसं CMान तुमकां पॉझिटिव्ह सान कितें दाखयलें काय सांगलें काय कितें पॉझिटिव्ह अशें कितें सांगलें काय कितें? CM त्या दिसा उलयल्ले की आमी ह्या विंटर सेशनाक हो इशू घेतले म्हणून आनी त्याच हेजेर तेका लागून आमी आमचे लोक सगळो एकठांय जाल्लो आहा. इतलीं वर्सां कांयच जावून नासलें, फक्त आमकां आहली ती एक भिरांत. फक्त येताले नोटीस येताले, कोर्टांनी वयता, आयज पासून वयता कोर्टांनी. पूण ही जेन्ना CMाची मॅसेज आमकां पावली तेजेर एक आमकां पॉझिटीव सो होप सो मेळ्ळो आहा की केन्ना ना केन्ना तरी आमगेलें हें जातलें. सो जाता तितलें बेगीन हें जावचें आनी आमच्या लोकांक एक वर रिलीफ मेळचो, इतलीच आमची आशा. जवळ जवळ हिंगा लोक जे आसा पळय ते कांय लोक 60, 70, 80, 100 वर्सां पयलींसून त्या जमनी आसात, रावतात. आनीक मेन सांगपा म्हटल्यार अशें की ती जमीन जी पळय रावता ती आपली अशी समजून ते रावताले पयलीं सावन. गोरवां पोसताले किंवा कितें माड घालताले, कितें उत्पन्न काडटाले आनी खाताले, आपली जमीन अशी म्हणून समजून. आनीक हे आनी कोण येताले किंवा ना हें कांयच कल्पनाच नासली. आनी हालीं जवळ जवळ 20 वर्सां नंतर हेजे पयलीं न्हू ही कमुलदादीचे मनीस येवंक लागले आनी ते अशे आनी ते कायद्यान येता तेंगे सगळें दाखयता ते पळय ही जमीन कमुलदादीची ते दाखोवन हें करता. पूण कितें आसता आमी हिंगा लोकल इतले लोक इतलेच न्ही आनीकय लोक आसा. ह्या लोकांले घरांतले 5-6 लोक आहा प्रत्येकालो. तर कितें आसता इतली लोकांन थिंगा कश्ट केला, पयशे खर्च केला गरीब लोकांक आनी खूब दुख्ख दिसता की आज मोडटा फाल्यां मोडटा. हेजे पयलीं मोडले आसा, कातरले आसा, माड सुद्दां कातरले लागपाचे, घरां उज घायलो आहा. मागीर कोण तरी म्हणलें ते चवथी बॉम्ब खंयच्यान येयल्ले दिसता आनी कितें तरी उज घालून सुद्दां. तर आमकां जास्त उलोवपाक कांय ना, पूण आमी पयर CMा फुडें गेले तेन्ना CMान सांगलां हे सगळे गोंयकार आनी आमची मनीस, ही जमीन आमची, ही आमचे खातीर. तेन्ना कमुलदादी हेतूं किंवा खंयीच नियमाक जर बदल करचो पडलो तरी सुद्दां आपूण करतलो आनीक हे आपले जे गोंयकार आसात तांकां ही जमीन मेळोवन दितलो अशें आश्वासन तेणी आमकां दिल्लें आसा. आनी तेगे आश्वासनाचेरच आमी फुडें सरला आनी परत आनी आमकां नोटीस वगैरे कांय येवची न्ही हे खातीर आमी सगळीं एक जाल्लीं आसात. इतलेंच. कितले जाण जाता टोटल?
टोटल 500 सुमार घरां आसात सगळीं 500. पयर आमी थिंग गेले ते जवळ जवळ 250-300 लोक गेल्ले 3 बशी करून गेल्ले. नोटीस 78 घरां काडल्या. आता एक लॉट येयल्लो तो 78 घरां काडलोले. सगळी- डेमोलिशन ऑर्डर नोटीस जायते जाणां गेल्ले आहा. नोटीस पूण खूब जाणां डेमोलिशन ऑर्डर फक्त 78 जाणांक येयल्ली. 78 जाणां म्हळ्यार अशें प्रत्येक एक बरोबर काडना ते. ती जाली की आनी काडटा. पयलीं तशी थोड्या पयलीं इल्ली आसा अशें मग 500 जाण सुमार आतां कोमलदार जमनी आसा. आमी आतां आमगे जाणटेल्यांनी बी तेंच केलें, अशें त्रास काडले. जाणटेल्या फाटल्यान आमी काडले, आमच्या भुरग्यांनी काडले. आतां आमगे नात्र आसाय आनी आमी चलोन वचपाची सारकी वाट ती चलोन वचपा सारकी चडपा जाय देंवपा जाय. आमकां वऱ्यार त्या सायडीन रावताय तें चडचें पडटा आनी तें रानूच आसलें. आमकां रानां वयत जाल्यार पसून आमी बरोबरची बायलां घेवन एकामेका बायलां घेवन आमी रानां वयतालीं लाकडां हाडपाक. आनी तशें आमकां इल्लो कुडको निवळ करून आमी खोपी गायल्यो आनी आमी थिंग रावपा लागलीं. आमगे जाणटेलीं रावूंक लागलीं, आमी रावपा लागलीं. आतां आमगे नात्र जालीं, नात्र आमगे लग्नां जालीं जाल्यार आमी आतां तेच सोंसताय. रातीन दिसान न्हीद पडना देवा आमी इतलो आमगे नासले कडेन दर्यां काम करपा मनशां आमगे घोव दर्यां वचपाचें आनी दर्यां सावन कितें हाडलें तें पोटाकय खावपा जाय तितल्यान थिंगाय घालूंक जाय तितल्यान. तशेंच करून आमी त्रास काडले. आनी आतां आमी इतलेंच मागताय गव्हर्मेंटा कडेन की आतां आमी काडले आमगे जाणटेल्यान काडले आनी आतां आमगे भुरग्यांनी काडले. आतां आमगे नातरांक हें जावचें न्हू आनी हेजे उपरांत तरी आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी करून आमकां हें हितूंतल्यान सोडोवचें इतलीच आमी मागणी मागताय. आनी दुसरें आमगे व्हडलें अशें कांय ना. आमी ती आसाय तितलीच आमकां खूब दी अशें आमी म्हणनाय. आज तितलीच तितूंकूच आमकां रावपाक आमगे भुरगेंपणा सुशेग दिवचो म्हण आमी तेंचे कडेन तुमचे कडेन मागताय. हो बोवाळ जाल्ल्या ऑपोजिशन जे आहाय पळय ते खूब तरेचे उलयतात आनी तेंगे कामूच तें उलोवपाचेंच काम तेंगेलें. पण कितें आहा ते एक विचार करना की आमी उलयता कोणाचेर. आमी बाब गोंयकार, ही जमीन गोंयची, हिंग कोण्णी जमीन हाडून दवरली ना, कोण्णी हिंग जमीन तयार केल्ली ना. तितून आमी गोंयकारच हे लोकल आहा ते सगळे तेतून कितें तरी उत्पन्न काडटा आनी ती जमनी आईन सांगता तशें ती जमनी इतली एकट्यान खर्च केला सगळें तळपां काट्यां जमनी अशेंच चड जमनी सगळ्यो टल्ल्योच. हितून कितें तरी उत्पन्न केल्लें आसा सगळ्यांनी प्रत्येकान. ते खातीर खूब वायट दिसता आनी दुख्ख दिसता. ऑपोजिशनाची एक आयज स्टेटमेंट आसा की तृणमूल काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांचो की गव्हर्मेंट तुमची जमीन दिवपा सोदता ती मतांचेर दोळे दवरून दिवपा सोदता. एकूच सांगपाचें आहा हो आमी मुखार सरला तो आमचे हितून कसलो पॉलिटिकल अजेंडा ना म्हूण दीस इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड. आमी फक्त भायर सरला कित्याक आमी ते त्रास काडला. आमकां ऑर्डर येयल्ली, डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली तेन्ना आमी मुखार सरली सगळीं. मुखार सरली कोर्टाक आयले परत ते रिमांड जाला हांवें सांगले ते भाशेन. सो ह्या हेका लागून आमी मुखार सरला. कोणेंच आमकां सांगना इन्स्टिगेट करुना तुमी मुखार सरा आनी आवाज करा. आमकां कोणेंच सांगना आमकां त्रास जाला त्या हेका लागून आमी मुखार सरला. आनी एक सीएमाचो एक तो आश्वासन जें आमकां मेळ्ळें तेजेरूच आमी होप दवरून रावला आनी तेका लागून आमी मुखार सरला. ते ऑपोजिशन कितें उलोवं तें आमकां लागना. ते पॉलिटिक्सान आमी हें करना, आमी इंटरफियर जायना. फक्त आमकां आमची घरां रेगुलरायज जाल्ली जाय कित्याक ह्या फुडाराक आमकां लोकांक आमकां त्रास नाका इतले. आमी मतां खातीर एक जाला अशें तर 100% ना. आनीक जे पळय म्हणटा न्ही तेमी तरी विचार करचो की तेंचे एरियेक ही आगोंद एरिया ही किंवा काणकोण तालुका हेतूंतले हे लोक. पण प्रत्येक तालुक्यान अशेच लोक आसा कोमलदारी रावतात आनी ते पळय जे उलयता न्ही तेंगेले तशे लोक आसताले. म्हणजे आमी म्हणचें की ती मत त्या मतां खातीर ते आनी फाल्यां जर तेमी अशें करून जर तांकां भायर उडयलो ऑपोजिशनान ते तेंचेर हें घेवन वयतना मोर्चा घेवन वयतना आमचो सुद्दां विचार आसा. हें जर अशें तेमी उलयत रावल्यार आमी बी तेंचेर मोर्चो व्हरचो असो आमचोय बी विचार आसा. आनी थाराव आमी घेवन मागीर मिटींग घेवन विचार करून फुडें आमचोय बी तसोच विचार आसा.